गेली 30-40 वर्सां हे ट्रान्सफॉर्मर तशेंच आसा आनी आमी पळयता की वर्सान वर्स पॉप्युलेशन हें वाडत आसा. पॉप्युलेशन जितलें वाडटा तितले डिवायसीस लोकांचे वाडटा. आज इतली गरमी बी वाडल्या, AC वाडटा, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी वाडटा आनी त्या ओल्ड ट्रान्सफॉर्मराचेर लोड येतालो. खंय फ्यूज जाताली, लो वोल्टेज जाताली, लोकांचे एप्लायन्सीस वताल्यो, अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाताल्यो. सो आमी आयले तेन्ना आमी फूल वास्कोतले सगळे ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेड करपा खातीर आमी प्रपोजल घाल्लो. तो आमचो सँक्शन जावन आयिल्लो आनी आतां आमी एक एक करून सगळ्या कडेन स्टार्ट केला. आज आमी पळयतात की सगळ्या वास्को भरान अरावंड 22 ट्रान्सफॉर्मर्स वी हॅव इनक्रीज. सिटीन आमी 9 ट्रान्सफॉर्मर इनक्रीज केल्या आनी प्रत्येक भागांत उरुले जावं, मेस्तावाडा, ब्रह्मस्थळ जावं, सगळ्या कडले जे ट्रान्सफॉर्मर आसा ते सगळे अपग्रेड केले वतले आनी अशें करून वास्कोन जे पळय पावर शॉर्टेज म्हणजे हें जाता, फ्लक्च्युएशन जाता, नाजाल्यार लोड घेना ट्रान्सफॉर्मर, पडते पडते फ्यूज वता, लायटी वता, हें बंद जातलें आनी त्या खातीर आज आमी हें सगळें प्रपोज केल्या आनी अपग्रेड करपाचो आमचो प्लॅन आसा. थोडे जे सेन्सिटीव ट्रान्सफॉर्मर जाता थंय लोकवस्ती चड आसा, थंय आमी आनी व्हडलो म्हणजे 600चो हें ट्रान्सफॉर्मर प्रपोज केल्या आनी हें सगळें केलें जाल्यार म्हाका दिसता सगळें जेन्ना लागतलें तेन्ना ट्रान्सफॉर्मर हाजेर लायटीचो प्रॉब्लेम चडसो जे फ्लक्च्युएशन जाता नाजाल्यार फ्यूज जाता, परत परत लायट वता, तें वतलें. सेकेंडली अंडरग्रावंड आमी केबलिंग करून तो दुसरो प्रॉब्लेम तोय आसा तो आमी सॉर्ट आवट केला. फाटीं तुमी पळयलें की आमी सिद्धिविनायक देवस्थाना कडेन एक ट्रान्सफॉर्मर केलो. आतां थंय जेन्ना अंडरग्रावंड जातलें तेन्ना भायर म्हणजे लास्ट टायम आमी पळयलें की सिद्धिविनायक थंय झाड पडून थंय लोकांक 2 दीस लायट नाशिल्ली, फूल कॉलेप्स जालें. सो ते जेन्ना अंडरग्रावंड वतले तेन्ना झाडां पडलीं नाजाल्यार कितेंय कॅज्युअलिटी जाली जाल्यार आमकां त्रास जावचो ना, म्हणजे लायटीचे अंडरग्रावंड केले काय तें जावपाना. सो बाय दीस 1-2 वर्सां भितर टोटल फूल वास्को भितर अंडरग्रावंड केबलिंग जातलें आनी तें केलें जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोचे ऑन पावर सिनारियो प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. दॅट इज द ओन्ली इंटेन्शन की बरें इंटेन्शन की लोकांक त्रास जावचो न्ही. सगळ्यांचो एस्टिमेट हांव एक्चुअल हें नको, बट देर आर 22 ट्रान्सफॉर्मर एवरी म्हणजे 100 आशिल्लो 200 गेला, 200 आशिल्लो 400 गेला. सगळ्यांचो लोड वाडयत गेल्या सगळे कडेन आनी तशें करून सगळ्या कडेन म्हणजे लोकवस्ती जंय चड आसा थंय आमी मातसो वाडोवन घेतला. आतां पळय रोखडेच आमी 2 दीस पयलीं आमी मांगरान ट्रान्सफॉर्मर केलो. म्हणजे टोटल एकूण म्हाका दिसता 7 काय 8 काय 10 आमी ट्रान्सफॉर्मर आमी इनॉग्रेशन केलें वास्को मतदारसंघात. खरोखर हांव आमच्या आमदाराचें अभिनंदन करता. कितें बारीक बारीक नेसेसिटी ही जी आतां आहा पळय ही गरजेचें काम आसा. जे उदीक म्हण किंवा इलेक्ट्रिसिटी म्हण हें खरेंच लोकांची गरजेचें काम आसा आनी हेजेर तेणी लक्ष दिल्लेलें आसा. आनी जे सगळे ट्रान्सफॉर्मर 22 ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे फकाणां न्हू, 22 ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे सगळे बारीक म्हणजे ज्या बारीक म्हणजे बायणां किंवा उरुल्या किंवा मायमळ्या बारीक बारीक सुद्दां वाड्याचेर सुद्दां आमचे लोड वोल्टेज वाडटलो त्या प्रमाणे तेणी केल्लेलें आसा. खूब अभिनंदन करता. आमकां समज थोडे म्हणटात डेव्हलपमेंट वायज आयज फक्त 2-2.5 वर्सां जाल्लीं आसा. 2.5 वर्सान आमी वाचून खूब डेव्हलपमेंट केल्लेलें आसा. जे दिसता ते प्रोजेक्ट आमचे आसा ते आसात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फिश मार्केट म्हण, अपग्रेडेशन ऑफ MMC बिल्डींग म्हण किंवा चीफ ऑफिसर बंगलो म्हण किंवा आमचे ओल्ड पॉवर हाऊस, हे सगळे मेजर प्रोजेक्ट लोकांच्या नदरेन दिसता पळय ते येयल्लेलेच आसा. त्याच्या भायर जे नदरेन येयना म्हणजे हे प्रोजेक्ट म्हणजे ते घरांतल्या म्हणजे जे गरजू आसा जे ईच एंड एवरी हाऊस होल्ड घरांत जेंका उदकाची गरज आसा, लायटीची गरज आसा, ती सुद्दां हांगा पूर्ण केल्लेली आसा. खरोखर जे 30-40 वर्सां पयलीं ते ट्रान्सफॉर्मर चेंज करप म्हणजे खरोखर केल्लें एक लॉंग विजन आसा. हांव ते सगळे वास्कोच्या तर्फेन आमच्या आमदाराचें देव बरें करूं. आज आमच्या सिटी बोर्डान ट्रान्सफॉर्मर 200 kVAचो ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेट जाला. ताका हांव पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आमदार 22 ट्रान्सफॉर्मर ऑल ओवर वास्को अपग्रेड जातले. तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जी फूल टीम आसा, आमचे इंजिनियर विशाल आसा, इंजिनियर राघवेंद्र आसा, तांची फूल टीम आसा. म्हणजे गेल्या कांय दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें कंटिन्युअस पावर फिल्डाचेर म्हणजे अंडरग्रावंड केबलिंग जावं हे ट्रान्सफॉर्मरचे अपग्रेडेशन जावं हाजे खातीर कंटिन्युअसली टीम झटत आसा. आनी आज खूब गरजेचें आसा. लायट म्हणटा ती सगळ्यांनी पण तुमी म्हणलें महिला, आज महिलांक ओवरऑल सगळ्याच घरांनी एप्लायन्सीस इतले जाल्या, ACs जाल्या, मायक्रोवेव्स जाल्या, ओवन खूब म्हणजे पयलीं पेक्षा खूब पावर कन्जम्पशन वाडलां आनी म्हणून खंय तरी हें अपग्रेडेशन खूब म्हत्वाचें आसा. आतां तो 200 kVA जाला. जेन्ना आमी आतां फादर जुझेवाज रोड अंडरग्रावंड केबलिंगाक घेतले तेन्ना हो 400 kVA जातलो. सो ताज्या खातीर एज टायम कम्स आमी कंटिन्युअसली अपग्रेडेशनाचेर चिंतत रावपा जाय. कित्याक जशी लोकवस्ती वाडटा तशें आमच्या आमदारांनी सांगलें, आमच्या पयलीं सांगलें कंटिन्युअसली लोकवस्ती वाडटकच पावर कन्जम्पशन वाडत रावता आनी आमचो फूल
फोकस आसा की इन टर्म्स ऑफ सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरा बरोबरूच पावर मळाचेरूय बी वास्को शूड बी कंप्लिटली सेल्फ स्ट्रक्चर म्हणजे वेवस्थीत कांयच इंटरप्शन नासतना कित्याक खुबशे पावर ह्या प्रॉब्लमा खातीर अपग्रेडेशन नाशिल्लें तेन्ना खुबशे परते लायट वचप ट्रीप जावप हे सगळ्या तातूंत एप्लायन्सीस डॅमेज जावप हो प्रॉब्लम परतो फेस जातालो लोकांक हे सगळें जातकच म्हणजे कंप्लीट सगळें जातकच हो प्रॉब्लेम लोकांक आतां फेस करचो पडटना आनी अशीच आमी सर्वीस आमी जाता तितली वास्कोकारांक दिवपाचो प्रयत्न रेजिडंट म्हणून म्हाका मनापासून काळजांतल्यान खूब खोशी जाता कित्याक ही एक खूब वर्साची आमची डिमांड पेंडींग आशिल्लो ताजी बाबा 2022 आमदार जातकच ताणें कंटिन्युअस फॉलो अप करून नॉट ओन्ली इन सिटी बट एंटायर वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे कितें अपग्रेडेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स आसा त्या गोश्टीक ताणें आज चालना दिल्ली आसा गव्हर्मेंटांनी ताका तितलो तेंको दिल्लो आसा आनी ह्यो गोश्टी आज मार्गाक लागता हें आयकून आमकां मना काळजांतल्यान बरें दिसता त्यामुळे आमच्या वास्कोचे लाडके आमदार बाब दाजी सहकारांच्या हांव मना पासूंतल्यान धन्यवाद करता त्याच प्रमाणे आमची सिटी वॉर्डाची कावन्सिलर शमी मॅडम ताकाय हांव मना पासून कित्याक तेंय ताचे कडेन कंटिन्युअस फॉलोअप करता ते मना पासून धन्यवाद करता 2000 एक्चुअली पळोवपाक जर वचत जाल्यार तुमी यू मस्ट हॅव ऑब्जर्व की 2022 वास्को तो आमदार बाब दाजी सहकार जायसर डेव्हलपमेंटाच्यो ज्यो ताणें धुरा हातान घेतिल्ली आसा तातूंतल्यान तुमकां दिसून येता की ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ वास्को constituency you can be seen not only upgradation of this transformer but underground of cabling of this Vasco city and the entire constituency can be seen कित्याक तुमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमच्या सायडीच्या मुरगांव तालुक्यान पयलींच मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑलरेडी जाल्ले पूण वास्को खंय तरी ताची गोश्ट पेंडींग उरिल्ली पूण ती गोश्ट खंय तरी आज आमच्या ताजी बाबान ह्यो गोश्टी फुडें व्हेल्ल्यो आसात आय थिंक इन कमींग ड्यू कोर्स ऑफ टायम वास्को भितर आनी खुबश्यो गोश्टी ज्यो जावपाच्यो आसा ह्यो तुमकां दिसतल्यो त्या मना पासून एक सगळ्या वास्कोकारांच्या वतीन हांव आमदाराचे मना पासून आभार मानता आनी सरकाराचे आभार मानता थँक्यू